हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. देव कांय अनिथिवंत न्हय. तुमी केल्लो वावर आनी देवाच्या लोकां खातीर तुमी आदी केल्या आनी आतां करतात ते सेवे मुखांत्र तांचे थंय दाखयल्लो मोग देव केदींच विसरचो ना. ही तुमी दाखयतात ती उर्बा आखेर पर्यान तुमचे भितरल्या हर एकल्या थंय थीर आसूं आनी तुमी बरवसलेले तुमकां शेवटी लाभो म्हूण आमचो अत्रेग. तुमी केदींच आळशी जायनाये, बागार भावार्थान आनी सोंसणीकायेन देवाच्या बासावण्यांचे वारीसदार जातल्यांची देख घेजय म्हूण आमची आशा. देवान अब्राहमाक बासावणे केली तेन्ना आपणा प्रास व्हड दुसरो कोणी ना देखून आपल्याच नांवान ताणें हो सोपूत घालो आनी म्हणलें, खरेंच हांव तुका आशिर्वादांनी भरतलो आनी तुजी एक अगणित संतत करतलो. अब्राहम सोंसणीकायेन दृढ रावलो देखून देवान बासायिल्लें जोडूंक पावलो. मनीस सोपूत दितना आपणा प्रास व्हड आसलेल्याच्या नांवान सोपूत दिता. अशे बासावणेक सोपूता वरवीं खात्री लाभतना वादी मोदले वाद विवाद सोंपतात. तशेंच देवानी आपली बासावणी सोपूता खाल दिली. आपलो उद्देश केदींच बदलचो ना म्हणली खात्री बासावणेचे भागीदार जातल्यांक दिवंक देवाक मोन आसलें. तशें म्हणटास देवान आतां बदलूंक जायनात तसल्यो 2 संगती आसात. तांचे विशीं देवाच्यान फटोवंक जायना. तांचे वरवीं देवा लागीं आसरो सोदून गेल्ल्या आमकां आमचे मुखार दवरलो भरवसो थीर सांबाळूंक उत्तेजन मेळटा. हो भरवसो आमच्या जिविताचो थीर आनी सुरक्षीत नांगर. होच भरवसो पडद्या फाटल्यान आसलेल्या पवित्र स्थानांत प्रवेश जाता. थंय आमचे फुडें आमचे पासत जेजो प्रवेश जाला. जावन ससनाक श्रेष्ठ याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर आपले करार सदांच मोतींत दवरता. प्रामाणीक मनशांचे जमतेंत लोकांचे सभेंत सगळ्या मुच्या काळजान हांव सर्वेस्पराची स्तुती करता. सर्वेस्पराची कृत्या वर्ती तांचो मोग करतल्या सगळ्यांनी ती नियाळूंक फावो. श्लोक. सर्वेस्पर आपले करार सदांच मोतींत दवरता. आपल्या विस्मितांचो उगडास तो आमकां उरासो करता. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. आपणाक भियेवन चलतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. आपलो करार तो सदांच मनांत दवरता. श्लोक. सर्वेस्पर आपले करार सदांच मोतींत दवरता. आपले परजेक ताणें सोडवून धाडली. आपलो करार ताणें ससनाक स्थापीत केलो. पवित्र आनी भयंकर ताचें नांव. सर्वेस्पराची भिरांत जानवायेचे मूळ तिचे प्रमाणे जियेतात ती शानी. ताची स्तुती तकता सदा सर्वदा. श्लोक. सर्वेस्पर आपले करार सदांच मोतींत दवरता. सामार्का प्रमाणे जेजो क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तो एक साबाताचो दीस. जेजो गोवांच्या शेतां मोदल्यान वेतालो. ताचे सांगाता वेचे शीस चलता चलता कणशो मोडूंक लागले. देखून फारिसेव जेजो लागीं म्हणाले, पळय
तुझे शिष्य साबताच्या दिसा आडवरलेले कित्याक करतात? पूण जेसून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार गरजेक कितें केलें म्हणलें तुमी केन्नाय वाचलें ना काय? अबिया तर श्रेष्ठ याजक जावन आसल्या काळार देवाच्या घरांत भितर सरन याजकाने शिवाय दुसऱ्या कोणाकय खावंक आडवारलेले समर्पित उंडे ताणे केले आनी आपल्या सांगात्यांकय ताणे दिले नातवे. आनी ताणे तांकां सांगलें, साबत मनशा खातीर केल्लो, मनशाक साबता खातीर केल्लो न्हय. देखून मनशा पूत साबताचोय धनी. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्त.